आनी सगळे ओपीडी हांगा सुरू करतले सगळे डिपार्टमेंट कॅज्युअलिटी म्हणजे जितले पळय इमर्जन्सी पेशंट आसा तितल्यांकूय आमी पळयतले ही कॅज्युअलिटी त्या कॅज्युअलिटी परस व्हडली आसा हातून 5-6 खाटी आसा अंडर ऑब्जर्वेशन आमी पेशंट दवरतले तिजे कॅज्युअलिटी आनी मागीर ओपीडी दिसा टू डिफर सगळ्यो ओपीडी हांगा सुरू जातल्यो मेडिसीन सर्जरी गायनेक पिडियाट्रीक ऑर्थोपॅडीक स्कीम ENT हे सगळ्यो ओपीडी हांगा सुरू जातल्यो हप्ताक दोळ्याचे हां अल्ट्रासावंड हांगा करतले डेंटिस्ट अल्ट्रासावंड हांगा करतले कळ्ळें न्ही आनी बेजीक पळय सगळे नेसरी आसा ते आमी हांगा सगळ्यांक दितले सगळ्यांक आयडेंटिफाय केले रूम्स आनी त्या प्रमाणे ते बसतले फाल्यांच्यान स्टार्ट आयच्यानूच स्टार्ट लोकांक खबर ना म्हणून आमी रावल्या सगळे दोतोर बसल्या सद्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां पेशंट आयले पळय सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां ते खंय गेले कारण हांगा एकूय दिसान म्हणून हांव तुका सांगलें लोकांक खबर ना न्ही दिलासा खंय आसता ना तुमी जबरदस्तीन कितें डिस्चार्ज केल्या म्हणून आयकलें तुमी जबरदस्तीन डिस्चार्ज केल्या म्हणून आमी आयकलें जबरदस्तीन डिस्चार्ज करूं पुलिसा कडेन पुलीस व्हरोन सायन बीन ना 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 आमी पुलिसांक खंय व्हरूं ना तांणी कोणा पळय डिस्चार्ज करपाक जाय तांकां सांगलें घर वच म्हणून कोण रिफर करपाचें आहा ते आमी रिफर केल्या मडकय हॉस्पिटलान रिफर केल्या धारबांदोड्या रिफर केल्या आनी GMCन रिफर केल्या कितले पेशंट रिफर केल्या GMC 2 आनी 2 6 सब डिस्ट्रिक्ट वेकेट जाला vacate जाला. टोटल वेकेट जाला तो डायलिसीस वयर आसतले 4th फ्लोराचेर पळय डायलिसीस वयर उरतले फार्मासी थंय पेशंटांक वखद दिवपाचें आनी आतां फाल्यां कोवीड पेशंट येतकच फार्मासी थंय उरतली आमचें ऑफीस थंय उरतलें हांव थंय उरतलो लॅबोरेटरी व्हडली लॅबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करची थंय उरतली कळ्ळें न्ही आनी एक्सरे बीन खंय अवेलेबल हांगा काय थंय एक्सरे थंय अल्ट्रासावंड हांगा हेल्थ ऑफिसर आतां ते डिसिजन घेता सर वेदर टू आतां पोरणी आमची पळय बिल्डींग आसा ओल्ड PSC ती आतां साफ करून थंय प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे इम्युनायझेशन भुरग्यांक काय तुगेले TB पेशंटांक वखद दितात TB पेशंट लेप्रोसी पेशंट ते सगळे येतात चालू व्हरपाक वखदां ते मागीर NOC बिल्डिंगेची NOC करपाक ते इन्स्पेक्शन करपाक वता पळय ते सगळें प्रायमरी हेल्थ सेंटर पयलीं बी आशिल्लें तशें सेटअप करपाक आमी तें पळयता आणि ओपीडी इज ऑलरेडी स्टार्टेड ओवर हियर कालच्यान सुरू जाल्ली आसा इंडोर पेशंट असतात आणि होम विजिट करतात आणि चड करून याच्यामध्ये पॅलेटिव्ह केअर म्हणजे कितें इट्स लायक नर्सिंग केअर म्हणजे एंड ऑफ लायफ केअर तशें जायना मेनली कॅन्सर पेशंट बट नॉन कॅन्सर ऑल्सो जेका जे पॅरालिसीस जाल्ले आसा किंवा स्ट्रोक जाल्ले आसा डायबिटीज जावन जे बेड रिडन बी आसतात सो तसले सुद्दां पेशंट आसात सध्या 4 पेशंट आसा म्हणजे 2 कॅन्सर आसा 2 नॉन कॅन्सर नसलेले आणि 3-4 जण लाईन लावून असलेले कोण करत आसा येता पण मणिपाल आसा काही पेशंट रावला म्हाका लागून DCS कम फ्रॉम मणिपाल सो तांकां हांगा बरी सोय जाता आसली बिकॉज एकदा कॅन्सराची ट्रिटमेंट खावपा जाली की स्टील दे नीड केअर इट्स नॉट दॅट डॉक्टर तांकां किमो खावपा रेडिओ खावपा बट दे स्टील दे नीड केअर ताका कुणाक 25 बेडेड